त्या सोम्याची निजाय केवीची महिमा ताची पृथ्वी दिन वाजता ताची बोलवी काय रचना वाकणटा ताची बोलवंकार नव्या नोमे गीतामी नावड्यावी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी रसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ बाबा बहिणीनो, पास्कांचो चवथो आयतार आणि हो आयतार जेजू बऱ्या गवळ्याक समर्पिला. हांवच बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या शेळयां आपलो जीव दिता म्हणलो संदेश आज आमकां मेळटा. आमचो बरो गवळी सोमी जेजू आमचे खातीर आपलो जीव अर्पून आमकां जिवीत दिता. आमचो हात धरून शाबेतायेन हे जिवीत चलयता. ताच्या मोगाच्या जतने खाल जिणीसारचे आमी त्या बऱ्या गवळ्याचे शेगून आमच्या जिणेन परजळ अशें कर म्हूण आयची वाचपां आमकां उलो दितात. ताच्या उल्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आज प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी सोडून दी म्हणून. आनी प्रत्येक जावन सर आमच्या याजकां धार्मिका पासो ती मागया. आनी सगळ्या संवसारार विस्तारलेले ते फेस्त पिडेची नीव रावच्या खातीरय आमी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागया. मुक्तीपणान मेज मिटोवच्याक आमची पातकां वळखून दूख धरया, बोगसाणें मागया. पातकांची सुरसोरे धरून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे सदां सांकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
देवा देवाचे शेळये तू संसाराची वाटा आमची कामुत्र तू बापाच्या तुझ्या गोष्ट आमचे मागे मानून घे इत्या पवित्रता सांगावी देव बापाचे होईले जेजुईचा एकच तू होई एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या एका सहिनांत सर्व शेळयांक तारण मेळचे म्हूण बोरो गोवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांच्या फुडें वचून बऱ्या सोरोवाक तांकां पावयता. तर ह्या आमच्या गोवळ्याचो ताळो सदांच वळखूंक ताच्या फाटल्यान वचूंक आनी नागोवणच्या हातांतली सुटून जेजू दिता तें तुजें सुबाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीण जाणा जावं. हीं उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदिल्ल बरी जालीं. आनी पेद्रू लागीं आनी हेर दमदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, बाबानो तर आमी कितें करीचे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोगसणे जोडूंक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पडले आनी हे साश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Servespor mozo gowli kains makaunena. Servespor mozo gowli kains makaunena. Servespor mozo gowli kains makaunena. Paswo soro melta thai tu maka vishev dita. Nishantut kasarshi maka to apon vorta. Mucha jivak novyan gatai dita. Servespor mozo gowli kains makaunena. आपल्या नवसरी तो मका नीट वाटेन चलता.
काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्यास वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोबे आसा तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता Serves formosuri Cais macaunena गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजी तुवें तयार केला तेलान म्हजे माथें तूं मागताय म्हजे कोप बरोवन वोमतता Serves formosuri Cais macaunena खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सोबे आसतली आनी सर्वस्पराचें गरी सदां काल हांव जियेतलो Serves formosuri Cais macaunena Serves formosuri Cais macaunena पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप प्रिती मोगाच्यानो बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणिकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवा जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कस सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्यात ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कपाटीपण आयिल्लें ना ताका सोवल्या वेळार ताणें पाटी सोवलें ना ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायलें ना बगार निती प्रकार झरती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकाक मारून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुसयले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां ववयलीं ताच्या घायां वरवीं तुमी घूण जाल्यात तवळ पर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवल्या ते फाटीं आयल्यात देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार Serves हांवच बरो गवळी म्हूण थासोनी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखाता आनी तेयी म्हाका वळखाता Serves सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसू तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून फारिसेवा लागीं म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर चढून येता तो चोर आनी लुटकार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी हाका राखवोल दार काडटा बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता
तांकां सख्तांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखना जाल्ल्यान ताचे थावन ते पळून धांवतात. जेजून तांकां ही वोपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्यांचो ताका अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले चोर आनी लुटकार, देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका चोरोवूय मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळूं म्हूण, भरून उमतुच्या मापान तें मेळूं म्हूण. देवाचे उतर हे. वाखडे तुका ख्रिस्ता. मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर अमेरिकांत निग्रो लोकांच्या हक्का खातीर 20व्या शतमानाच्या सुरवेर झुजिल्लो एक महान फुडारी. 1929 इसवेंत जानेवारीच्या 15 तारखेर बॅप्टिस्ट पंगडाच्या क्रिस्तांव कुटुंबात तो जल्मलो आनी त्या पंगडाचो याजक तो जालो. ह्या वेळार गोऱ्या आनी निग्रो लोकां मदें आसा तो भेदभाव ताका सोसूंक जायना. आपल्या लोकान गोऱ्यांच्या हाताखाल कस्तुंची, तांणी तांची मनशां हक्कां मोस्तुंची, तांकां एक वस्तू प्रास कीळ म्हूण लेखचे, हे ताच्यान जिरूंक जायना. तांच्या शोशणा विरोध झुजूंक तो कमर बांदता. आपल्या लोकांन संघटीत करून तांकां एकवटीत बांदून हाडच्याक थरावळ, चळवळ आनी आंदोलनाचे मुखेलपण तो घेता. ह्या मुखांतर निग्रो लोकां वयर चलचो अन्याय कान उडोवचो दीस रात तो वावरता. ह्या विशयांत 1963 इसवेंत ताणें केल्लें तें भाशण, आय हॅव अ ड्रीम. म्हाका एक स्वप्न आसा. हे एक चारित्रीक भाशण जालें. म्हाका एक स्वप्न आसा. स्वप्न म्हज्या लोकां खातीर. एक दीस म्हजो लोक, निग्रो लोक, म्हज्या कुळयेचो लोक गोऱ्या सांगाता समासमपणांत जियेतलो, भोंवतलो आनी वावुरतलो. तोवळ तांची भुरगीं एकाच इस्कॉलांत, कॉलेजींत शिकतलीं आनी फुडें एक दीस राजवट चलयतलीं. तांच्या मदें काळ्या आनी गोऱ्या खातीरच्या रंगाची भेदभाव आसचो ना. सर्व समासमपणान जियेतले. त्या वेळार तांकां तांच्या खाती वरवीं न्ही, बगार काळजाच्या उदार शेगुणांद्वारी लोक तांकां गौरवान लेखतलो. हे सर जारी करूंक तांचो तो फुडारी जालो. एक बरो क्रिस्तांव जावन जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन धैर्यान तांच्या फुडल्यान तो गेलो. मात न्ही, तांचें संरक्षण करचें दार तो जालो. जशें बरो गवळी आपल्या हिंडाक दारांतल्यान भितर सरासें करता आनी तांकां भद्रती आनी आसरो मेळासो करता, तशें मार्टिन लुथर किंग आपल्या निग्रो भावा भयणी खातीर एक नमुनो जाता. हें म्हजें स्वप्न. त्या दिसा थावन तो आनीकी चड उमेदीन वावूर नासतना 1968 इसवेंत एप्रिलाच्या 4 तारखेर ताका गुळो घालून जिवीशी मारलो.
सरतना ताका प्राय वत्ता वम्बत्तो हे तत्व हे आदर्श घेवन आय हॅव अ ड्रीम म्हाका एक स्वप्न आसा निग्रो लोकांच्या उदरगते खातीर तांचो मुखेली गोवळी जावन तांकां संघटीत करून तांच्या शोशणांतल्यान मुक्ती दिवंक वावुरलेलो मुखेलपण घेतलो मार्टिन लुथर किंग निजायकी एक बरो मुखेली गोवळी जावन आसा असलें आंदोलनाचें मुखेलपण घेतलो मार्टिन लुथर किंग आजुनी संवसारार एक आदर्श मुखेली जावन परजळटा क्रिस्तांव जावन जेजू बऱ्या गोवळ्याचो पाटलाव केल्लो तो एक बरो गोवळी जावन आज आमचे मुखार आसा तर मोगाच्या बाबा भयणीनो बऱ्या गोवळ्याची लक्षणां कसली एक बरो गोवळी हिंडाची आस्त एका बऱ्या गोवळ्या संगी जिवंक बोकऱ्यांक भिरांत ना आयच्या किर्तनांत आयचें किर्तन 22वें किर्तन आमी गायलें त्या किर्तनांत त्या बऱ्या गोवळ्याची लक्षणां भोव आपुरबायेन विवरिल्यांत एक बरो गोवळी आपल्या हिंडाक जिवीत दिता तांकां पांचवो सरो मेळासो करता शीतळ उदकालाशी व्हरूंक ताचो हुस्को आसा एक बरो गोवळी आपल्या शेळयेचो जीव राखता सुणे वागाट येताना तो पोळण धावना एक बरो गोवळी आपल्या हिंडाक सांगातान दवरता घायिल्ल्या शेळयांची शुश्रूषा करता तांची आपुरबायेन जतन घेता एक बरो गोवळी आपल्या हिंडा पासून जीव दिवंक सयत आयतो आसा तांचें बरेंपण सदांच आशेता जीव रिस्केर आसच्या थावन राखून व्हरता आनी सुरक्षीत न्हय असल्या वाटेंतल्यान वेताना आपले हातेरां प्रत्येक जावन आपले बेतकाटी वापरून तांकां नीट आनी सुरक्षीत वाट तांकां दाखयता आनी तो तांकां हिंडाक पावयता पयल्या वाचपांत आमी आज आयकलें बऱ्या गोवळ्याचो फाटलाव केल्लो पेद्रू जेजू बऱ्या गोवळ्याचें उदार मोन ताची काकुळत आनी बोगसणें ताचे शेगून विवरून सांगता ह्या बऱ्या गोवळ्याथंय परतूंक त्या हाजर जाल्ल्या लोकांक तो उलो दिता दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें बरो गोवळी आपलो स्वार्थ सांडून आपल्या हिंडांतल्या शेळयांचें बरेंपण आसून कसलोय त्याग करूंक तो तयार आसा हे जेजून आपल्या परगट जिणयेन जिवन दाखयलें म्हूण पेद्रू आमकां दांबून सांगता मार्टिन लुथराची उतरां आमी आयकलीं प्रस्तावनांत थंयसर आमी सुरवेर दृश्टांतांत आमी आयकलें आय हॅव अ ड्रीम म्हाका एक स्वप्न आसा म्हज्या कुलयेच्या लोकांनी शोशणांतल्यान मुक्त जाय हेरां बरी गोऱ्यां बरी तांकांय मनशां हक्कां समाज मेळा जाय काळ्या आनी गोऱ्या जनांगा मदें कसलोच भेदभाव आसूंक नजो आमी सर्व एकाच मनशा सैमाचे भागिली आमच्या भुरग्यांनी हेरां बरी शिक्षण आपणाय जाय ह्या खातीर सवलत्यो दी जाय हे जारी करूंक आपल्या लोकां खातीर वावुरलो जेजू बऱ्या गोवळ्याचो पाटलाव ताणें केलो आपल्या लोकांक बरो गोवळी जालो तर आमी कितें करचें हर एकल्याक आमकां बरो गोवळी जावंक आमचें मुळावें आपोवणें मार्टिन लुथर किंग जेजू बऱ्या गोवळ्याचे आदर्श घेवन जियेलो आपल्या लोकां फुडल्यान गेलो आपलें स्वप्न जारी करूंक तो जियेलो बरो गोवळी तो जालो आमी आवय बापूय आनी शिक्षकां खंयसर आमी आसूं खंयचोय वावर आमी करूं आमच्या सवें आसल्यांक आमच्या खाल आसल्यांक जिविताची वाट दाखोवची गोवळी आमी जावची आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक लौकीक शिकपा सांगता आध्यात्मीक शिकप क्रिस्ती मौल्यांनी तांकां वागोवचें कुटुंबांत असली जिणी जिवंक
बरें वातावरण आसा करचें. वडिलांनी जेजू बरे गवळ्याची देख घेवन तांच्या फुडल्यान वचून राखचें, सांबाळचें आनी तांकां वाट दाखोवचें. भुरग्यांनी आमी क्रिस्त हिंडाचे म्हूण वळखून ह्या समुदायाच्या स्पिरितान वाडून येवंक मिनत करची. संवसारीक संगतींनीच प्रत्येक जावन माध्यमाच्या संगतींत चड मेतेर जायनासतना तांच्या जाळींक सांपडनासें जेजू बऱ्या गवळ्याची लक्षणां आमी करची. कुटुंबाच्या मागण्यांत क्रियाळ भाग घेवचो. वाड्या जमतेक हजर जावचें. संघ संस्थांचे सांदे जावन पेल्याची सेवा करून हिंडाचे उर्बेस्त सेळयो जावचे. आमच्या वडिलांतय जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो पारखुचो आनी तांणी दिल्ले इशारे जिणयेंत पाळचे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज देव आपोणेचो आयतार. हर एकलो आमी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मणयारपणान भाग घेता, तरी अधिकृतनान पवित्र सभेंत याजक, धार्मीक वो वावर मुंदरून आसात. हे आमच्या कुटुंबांत फुलाजय. आमच्या भुरग्यांक ह्या गोवळीपणांत वांटेली जावंक प्रोत्साव दिवया. आमच्या कुटुंबांत देव आपोणी फुलासी मागया, तांकां प्रोत्साव दिवया. प्रत्येक जावन हो गोवळीक वावर चलयतल्या आमच्या फिरगस याजकां आनी धार्मिकां पासत तांच्या जिणयेंत बऱ्या गोवळ्याचो रूपकार घेवन आनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्या हिंडाच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वाव मनोभावान वावुरच्याक, गुरबेस्त गोवळी तांणी जावच्याक जेजू बऱ्या गवळ्याचो आधार आमी मागया. मोकाळ बाबा भयणीनो, थोड्या वेळान जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मासा रक्तांत एक जावचे आमी ताच्या गवळीक वावरांत आमकांच उर्बेस्त करून तो वावर प्रभाव रितीन मुंदरून व्हरूंक आमचे सोबेन सदांच राव आनी आमकां बरे गवळी जावन रुपांतर कर म्हणून ह्या विसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. त्रिएका देवातेय आमचो बाबार्थ उसारया. सतमंता देवाक, सर्पदेवरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभवलो, आंखवार मरयो थावन जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार चडलो, सर्पदेवरा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून आपूण बोळ गोवळी म्हूण आपल्या सगळ्या जिणयेंत दाखोवन दिला. ताका आमचो हुस्को आसा. तूं आमची जतन घेता. ह्या आमच्या मोगाळ गोवळ्या मारिफात देवा बापा लागीं आमच्यो गरजो आतां उसार सांगया. मोगाळा बापा, तुज्या पुताचें गोवळीपण सोलोवन व्हरच्या त्या भाग्यवन बापाक, धर्मादाक्षियांक आनी पळय सभेच्या सर्व मणयारांक तुजे सेवेच्या मनोभावान भर. तांचे थंय तुजे श्रेश्ठ याजकांचे आनी बऱ्या गोवळ्यांचे प्रतिरूप दिसाचें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर्व मुखेल्यांनी खरे मुखेली जावन तांचे ताबेन आसल्या सर्व लोकांची सेवा करूंक ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत विविध संघ संस्थे सोलोवन व्हरतात त्या सर्व वडिलांनी बऱ्या गोवळ्याच्या आदर्शकाल आपणा आदीन आसल्या हर एकल्या थंय मोगान आनी मैपासान सलाशे कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व आवय बापायनी बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपल्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकोन शिकोवंक उर्बेन वावुरच्याक तांकां सदांच तूं सुटसुडीत कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून
ताचे परींच सर्व लोकांची सेवा करूंक आमच्या कुटुंबांत हांव फावो ती देव आपोणी फुलोवन येवंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जोमो जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी तुजो कोरो मोग आनी समाधान अनुभव कर सदांच तुजे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मागया प्रत्येक जावन मोगाच्या न्हू आमकां दोशी ती मारेकार कोरोना फेस्त पिडा बेगीच नीव रावन सगळ्यांनी भलायकेन जियोंक फावो जावच्याक. मोगाच्या आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांनी फातेने तुझ्या मुखार दवरले मागणे स्वीकार कर. आमी हर एकल्यांनी तुजो थाळो आयकून तुवें दाखयल्या वाटेन चलून तुझ्या दारांत त्यान भितर सरून तुझ्या हिंडांत सदांच एकवटीत जिवंक तूं आमकां आदार दी हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो देवाची काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवासो भेटयता बाबा वायंदाकाचो अर्पिता तुका मुर्तो मोगाचो एकवटाचो बाबा क्रिस्ता कूड रगती. मोगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पळय सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमच्या गोवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायन सोंसलेलें कश्ट मरण आनी ताचे महिमेवोन पुनर्जीवनपण आमी आतां समरमता आनी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बोळान आमचे पातकांचे घाय गुण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्यावन देखून ताच्या सांगाता जिवीं जाल्लीं मनशां कशीं आमीच तुका भेटयल्लें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मोराना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो हो संसार आनी सर्गीचे सर उदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी सोंसार तुझ्या
जय जय सर्वेश पोराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय उर्सगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची खाकोळट कर तांकां दिश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मुरये देवाचे माये संगती तिचो पती भगिवंत जुजे भगिवंत धमदुता आनी सर खाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सोडवणरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धामदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपमणे तिका शांती दियान एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची कापत. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची कापत. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर्व वस्तूंपरा चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोम्या गोळ्या म्हज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्घा तुका मोगान तुवें तुकाच बेदोन दिलो. म्हाकाच तुवें दिवच्या खुर्सार मेलो. उंड्या वायनान तुकाच समर्पिलो. सोम्या गोळ्या म्हज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्घा तुका. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयल्लें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो थाळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं. ह्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाचता आनी घरा बसूनय ताच्या ताळ्याक खाण दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जिवन आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन.
वचून येयात पुनर्जीवन क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजाळा तुझी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करू काशेता वागी मनशांच्यो सोमिया येता चलोन तुझे संगी आयकोंक काशेता कर म्हजो पाटला सोमिया येता चलोन तुझे संगी आयकोंक काशेता कर म्हजो पाटला. मोगाळ पुत्राचो आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रुसाचे कुरवेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.